आम्ही ऐकला की व्हडलो एक स्कॅम जालो आहा हांगा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी गेडा म्हणून गेडान EV व्हेकलाचे टेंडर फ्लोट केल्लो आनी 50 ते गाडी टेंडर एक्सेप्ट करून तांकां ऑर्डर दिल्ले आनी एक कंपनी एक गुजराताची कंपनी जेनसॉल म्हणलेले EV लीज प्रायवेट कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। हांव कितें म्हणटा आमचे लोकल लोक आसात आनी आमचे लोकांचे बिजनेस प्रमोट करूंक जाय। तुमी हाडटात सेटींग करतात भायले लोकांक मागीर पयलो प्रश्न हो टेंडर कितको एक्सेप्ट जालो हे प्रायवेट गाडी हाडली तेन्ना कितकोन हे लोकांनी एक्सेप्ट केलो ते गाडीन एक म्हणलां फॉर हायर so it is for hire model it has to be commercial vehicles so it should be taxi or it should be commercial vehicle but without having commercial registration how did this tender get accepted आता ते बोवाड केले देखून ते RTO फुडें गेले आनी RTOन सांगले ते कबूल म्हण ते रजिस्टर करपाक एज कमर्शियल वेहिकल मिटर ना स्पीड गव्हर्नर ना आनी हे फुकट चलोवपाक सोदतात दॅट मिन्स वन साइड तूं लोकांक दवरतात सांगपाक यू आर युजींग प्रायवेट व्हेकल्स एज टॅक्सीज आनी आमगे लोकांक तुमी मारतात म्हूण ऑफिशियली तुमी प्रायवेट व्हेकल्स हाडटात आनी सरकाराक अंडर कॉन्ट्रॅक्ट लायतात सो हे केस लागता तुमकां दीस इज नथींग बट टू फिनीश आमचे लोकांक आमची गोंयकारां काबार करून आमचे बिजनस आहा ते टॅक्सीवाल्या पासून काबार करपाक सो आनी कांय ना इवन विथड्रॉ केलें जाल्यार आय वील डेफिनेटली परस्यू दीस मॅटर because how was the tender accepted, what was the quid pro quo, कोणे पैसे गेले कोणे पैसे हायले ते सगळे कटले मागीर भायर बिकॉज तूं जाणा एक्सेप्ट करता आसतना कमर्शियल व्हेकलाचे चेक ते शॉर्ट लिस्ट करून तेन्ना भायर उडोवपाचे कॉन्ट्रॅक्ट तेंचे तेंगे टेंडर भायर उडोवपाचे पूण वयल्यान फुडें गेले आनी टेंडर दिले म्हूण हे लॉज आनी हे स्कॅम आहा म्हूण तेतून कोण ऑर्डर कोणासून आयली ती चवकशी करून पडटली कितें ऑर्डर वयरसून येयली जाल्यार बिकॉज इफ एवरीथींग इज गोईंग टू अ गुजरात बेस्ड कंपनी दुबाव आसता लोकांगे मनान सो बट आय डोंट वॉन्ट टू मेक एलिगेशन अनलेस आय हॅव प्रूफ बट सस्पिशन आसता आनी हो सस्पिशन तुमी जाणात ऑर्डर आयले आसतली वयल्यानसून आनी एका दी म्हणून आनी ते हातून केले आसतले ते म्हूण कन्फर्म करूंक पडटलें।